साची भेट बेडोक्यात घेता गीत म्हणून आता योगा घेऊया खालवारी भेटो प्रवेश करता एक मोलान निसंवाद घेऊया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावीं आमेन. मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भयणी भावांनो, आमच्या घराघरांनी रावन हे मिसांत वांटो घेत आसतना आज खेरीत भाशेन मागुया. काल संवसारांतले देश फुडारी एकठांय जावन ह्या मारेकार पिडेक कसली तरी वखद इलाज वो वॅक्सीन सोदून काडूंक ते राष्ट्राचे फुडारी लागीं सरल्यात आनी एक $8 बिलियन इतली व्हडली निधी फंड सुरू करूंक येवजिलां. आमी मागुया हे तांचे एफर्ट्स हो तांचो वावर सुफळ जावं. वेगोवेग हे भिरांकूळ पिडेक वखद मेळूंक आनी अवदेशी आमी पिडेचेर जैत व्हरूंक. सगळे संवसाराक अदमास करता ते भाशेन 2.5 लाख अदीक लोक मरून गेलो. देवान आमकां हे पिडेंतलीं राखल्यांत आनी सांबाळल्यांत. देवाक दिन बासुया. मरून गेल्ल्यांक सासणाची शांती आनी पिडीत आसलेल्यांक देवाची काकूट आनी पेखवणी मागुया. आनी आमच्या मागणें देवाक पावूंक फळादीक जावंक आमी असोक पातकी म्हूण ओळखून आमचे पातकांचे कोणती बरीत काळजान बक्षणे मागुया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तनान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. एबा सदभाग्यून सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सरपदवेदार देवा आमचे मोगाळ बाप्पा, सुम्या जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचो गूट आमी भोगतीन समरमता. ताणें केल्ली आमची सोडवण आमच्या जिवितांत सोपूर्णायेन फळादीक करून शाश्वत संतोशान आमची काळजां तूं भर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतां राजवट चलयता सासणांच्या सासणान. आमेन. देवाचें उतर आयकुया. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचो. इस्तेवाक पिडापीड दिवंक सुरू केल्ली तेन्ना जुळी मोडी शिंपडलेलो तो भावार्थी लोक फेनिसियेक, सिप्रुसाक आनी आंतियोकेक पर्यान पावलो. पूण सुदेवा भायर आनी कोणाकूच ती देवाचें उतर पोरकोटी नासली.
पूण तांतलीं थोडीं जाणां सिप्रुसाच्या आनी सिरेनाच्या गांवचीं तीं आंतियोकेक गेलीं आनी थंय ग्रीक लोकांकूय सोमिया जेजूचें शुभ वर्तमान परगटूंक तांणी सुरू केलें. सोमयान तांकां आदार दिलो आनी जायतीं जाणां बाबाड धरून सोमयाशी परतलीं. ही खबर जेरुसालेमचे पवित्र सभेच्या कानार पडली आनी तांणी बार्नाबासाक आंतियोकेक धाडलो. थंय पावतच देवाचें तेणें पळयोवन तो खुशाल जालो आनी सोमयाक विस्वासी रावूंक ताणें तांकां उर्बा दिली. कित्याक तो एक बरो आनी पवित्र आत्म्यान आनी भावार्थान भरलेलो मनीस आसलो आनी सोमयाचो पाटलाव करतल्याची संख्या जायती चडली. उपरांत बार्नाबास पावलोक सोडून तार्सुसाक गेलो आनी तो मेळ्ळ्या उपरांत तांणी ताका आंतियोकेक हाडलो. एक आख्खें वरस थंयचे पवित्र सभेंत ते जियेले आनी पुस्कोळ लोकांक तांणी शिकवण दिली. आंतियोकेक शिसांक पयलेच फावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. समेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात म्हणुया. समेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात. पवित्र पुस्तकार जे शार बांदलां तें सर्वेस्पराच्या मोगाचें. जाकोबाच्या सगळ्या शारांव नगरां परस सियोनाच्या दारवट्याची तो चड आपुरबाय करता. तुजे व्हडविके विशीं जायते ताणें सांगून दवरलां देवाच्या शारा. जबाब समेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात. म्हाका ओळखून बसतल्या मदें राहाब आनी बाबिलोन हांव लेखतलो. तशेंच फिलिस्तिया, तीर आनी इथियोपिया त्या शाराक जल्मल्यांत म्हूण लोक वळखतलो. पूण सियोनाक सगळीं माता म्हणटलीं, कित्याक आसात तितलीं शारां तिचीं बाळां. ताणेंच पवित्र वोट्या देवान सियोन शार थीर करून दवरला. जबाब समेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात. पोरसांचे पट्टेर सर्वेस्पर अशें बरयता, ओमकी ओमकी पोरसां ह्या शाराक जल्मली आनी तांचे राजकुंवर नाचून गावून थंय भितर सरतले म्हणून तुज्या गोपान सगळ्यांक ठिकाण. जबाब समेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात. उबी रावया. सर्वेस्पराचोय 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 जोय. सर्वेस्पराचोय 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 जोय. म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. सर्वेस्पराचोय 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 जोय. सर्वेस्पराचोय 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 जोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमान तुका सोमया. हिवाळ्याच्या समयार जेरुसाल्यांत भेटवणेची परब चलताली. देव मंदिरांत सालोमोच्या तारांगणांत जेजू भोंवतालो तेन्ना ताची भोंवतणी एकठांय जावन जुदेवांनी ताका म्हळें, केन्ना पर्यंत तूं आमकां दुबावान दवरतलोय? तूं अभिषेक जाल्यार आमकां सारकें सांग. जेजून तांकां प्रतिपाल केलो, तुमकां हांवें सांगलां आनी तुमी सोत मानिनात. म्हज्या बापाचे नांवी हांव करतां तीं कामां म्हजे विशीं गवाय दितात, पूण तुमी सोत मानिनात. कित्याक तुमी म्हज्या मेंढरांतलीं न्हय. म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. तांकां हांव सासणाचें जिवीत दितां
ती कदींच इबाड जावची नात आनी तांकां म्हज्या हातांतली कोण काडून वचचो ना. म्हज्या बापान ती म्हाका दिल्यात. तो सगळ्यां परस व्हडलो आनी म्हज्या बापाच्या हातांतली कोणाच्यानूच तांकां काडून उरूंक जायना. हांव आनी बाप एकूच. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. अंत्योकियेक शिसांक पयलेच फावट क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. दोन दुतांच्या इतिहासा वेली आमी आयकल्लीं ही निमाणी उतरां आयच्या पयले वाचपांतलीं. भयणी भावनो, बार्नबास म्हळ्यार उमेद दिवपी. आनी ही उमेद देवाच्या उतराची घेवन तो पावलूस सांगताक अंत्योकियेक देवाचें उतर पोरगुट्टा आनी आयकतल्यांच्या काळजांत भावार्थ निर्माण जाता आनी लोक तांकां क्रिस्तांव म्हूण हे जोम्यांत आसलेल्यांक नांव दिता. क्रिस्तांव. भयणी भावंडो, पवित्र सणाच्या दिसाक आमकांय हें नांव फावो जाता. आमकांय जेजूचे पाटलावदार कशे थिरायतात. आमच्या अर्द्याक आनी ताळयेक तेल लावन आमकांय संस्कारतात आनी आमकांय अभिमान भोगता आमी क्रिस्ताचे पाटलावदार म्हूण दाखोवंक. क्रिस्त आल्तर क्रिस्तूस. हांव दुसरो क्रिस्त. हांव दुसरो जेजू. देवान मागलोलो हांव मेसियस. हांव अभिषेक्त. जुदेव लोक जेजू लागीं विचारतात, आमकां सारकें सांग, तूं अभिषेक, तूं मेसियस जाल्यार. आनी जेजू तांकां वय म्हणिना. तांकां जबाब दिता आसतना म्हणटा, बापान तुमच्या मनांत घालूंक जाय आनी तेन्नाच की तुमी मानून घेतली हांव अभिषेक म्हूण. हांवें सांगल्यार तुमी मानून घेवपाची नात. हांवें सांगलां तरी आसतना तुमी स्वत मानिना. जुदेव लोक पोत्तून पोत्तून विचारतालो, तूं आमकां सांग. मेक इट क्लियर टू अस. टेल अस प्लेनली इफ यू आर द मेसाया. आनी जेजू तांकां म्हणटा, हो जबाब म्हज्या बापान दिला. म्हज्या बापान म्हाका पाठयला. हांव करतां तीं कामां बापाची. हांव उलयतां ते शब्द बापाचे. आनी तोच ह्या म्हज्या कोन्यांतल्यान आनी ह्या म्हज्या उतरांतल्यान तुमच्या काळजांनी, म्हाका आयकतल्यांनी आनी पळयतल्यांच्या काळजांनी भावार्थ उत्पन्न करतलो. बाप करतलो, हांव न्हय. आनी भयणी भावनो, जें कितें बार्नबास आनी पावलू अंत्योकियेच्या क्रिस्तांवांक शिकोवन दिताली, तांचे कडल्यान भावार्थ आयलो, भावार्थ निर्माण जालो आनी तांणी आपलो भावार्थाक जबाब दिलो. जेजू खरेंच देवाचो पूत. जेजू खरेंच मनशा कुळाचो सोडवंदार. जेजू खरेंच अभिषेक्त मेसियस. जायते फावटी आमच्याय मनांत तरेतरेचे विचार येतात आनी आमकांय हांगा आनी आतां जबाब जाय. ही पेस्त पिडा आयल्या, इगोर्जेनी कोणाच्यानूच मिसांत वांटो घेवंक जायना. आमी आमच्या घरांत दार बंद करून भितर रावंक जाय. हें सगळें कित्याक? घोडे आमी अशेंच देवा लागीं विचारता, हें सगळें कित्याक गाय? आनी घोडे आमकां ताचो जबाब मेळना. आमी घुस्पतांव आनी घुस्पल्यांव. इतलो लोक हे विचित्र पिडेक लागून मरून गेलो. ह्या कन्येंतल्यान आमकां देव कितें तरी सांगता, हें गरजेचें. आनी तोच आमचें सगळें भावार्थ उत्पन्न करता. आमी अदीक
आमचें जिवीत ताच्या हातांत घालून भयणी भावनो आमी राजी आसूंक जाय. जें कितें आंतियोकेक पयल्या क्रिस्तांवांनी केलें तें आमीय करूंक जाय. जें कितें जेजू आमकां आज सांगता, बाप तुमचे काळजांनी हो भावार्थ उत्पन्न करतलो. केन्ना? जेन्ना आमी आमचें मन आमची खोशी बापाच्या हातांत घालता तेन्ना. When we surrender ourselves to the will of our Father, only then our response will be in faith. ही कृपा आमकां सगल्यांक आज मागून घेवया आनी क्रिस्तांव हें नांव आमी अभिमानान उच्चारूंक आनी क्रिस्तांव मनशाक सोबता तसलें मोगाचें, शांतीचें, सोंसणीकायेचें, काकुतीचें जिवीत जिवंक आमकां आदार दी म्हूण ह्या मिसांत कोतकोत्यान मागुया. भेटोवनीक आमी गायन गावुया. C16 धुपाचो जसो पोरमोड, पान 35, C16, पेज 35. परमेश्वरा वरदाना सोमेसानी बेटोची. परमेश्वरा वरदाना सोमेसानी बेटोची. दुबाचो जसो पोरमोड धमधमी चोटात स्वर्गान, तेच परी आमची दाना ईश्वरार तुझे उपकार. परमेश्वरा वरदाना सोमेसानी बेटोची. आमची बेत सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसली जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्परा आमचे बापा, हे पास्क परबेचे समारंभणे वरवीं आमची काळजां सदांच संतोश भरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ले आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्कांचो योद्न तुका दिसान दीस भेटवून आमच्या अशक्त सैमांत नवे जिविताचें बोड वाडत वचूं आनी भाशेन सासणाच्या संतोशाक आमी पावूं. हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो, पूण भोव करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखणी वर्तेदो बजान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकाचो लांब युग संपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सुपूर्णायेक पावलो. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोल दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बाप्पा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन
कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन पासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन भासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातूंतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत, पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबर्ताचो गूट परगटुया. जेजू जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सरवणेची काव सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवणी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवांचो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरचोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची हे भोव पवित्र मिसाचे भेटेन आपापल्या घरांनी रावून वांटो घेतल्यांची, वेगवेगळ्या यंत्रांचेर रावून वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मरे देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत झुजे, भाग्यवंत धोरण दिता. आमचो आस्कारी भाग्यवंत मिंगेल आनी सर्व काळीं तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवीदार बाप्पा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. आमेन. भयणी भावंडो, अंत्योकियेक देवाचेर बावार्थ दवरतल्यांक, जेजूच्या नांवाचेर बावार्थ दवरतल्यांक क्रिस्तांव हें नांव पडलें. आनी जे दिसाक आमी पवित्र स्नान घेतलो, आमी सुपुल्ली आसल्या आमच्या नांवान आमच्या आवय बापायन मदून पदुनीन सांगताक एकाच ताळ्यान देवाक बाप म्हूण उलो मारलो. क्रिस्ती जिवीत आमचे सदांच वाडूंक, बावार्थ रावंक आनी सगळे माजाताची गोवाय दिवंक जेजू आमकां आपल्या जेवणान पोसता. आज एकूच देवाची एकोटीत सभाकुची जेजून शिकयलेले मागणी म्हणून आमी सगळीं बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पळोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकता.
तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोराखंडांतली वाटाय त्या जोडती पदवी आनी महिमा तुझी सासनाच्या सासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मृतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बोर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. विशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाची शिळे संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. की देवाची शेळी संवसाराचे पाप कटती. जेजूच्या जेवणांत आदां वांटो घेतिली आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. उत्मीक कुमनेवाचे मागणे. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजी आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सुरशिलो कोडसरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. देव जाता मनशाचें काण. D7 पान 50. D7 पेज 50. जाता मनशाचें कान लिपलोलो उड्या रुबान. ताणें वाडले भुकेल्या पियोंक दिले थानेल्या. ताचो मायमोग वितमेन नाशिल्लो. ताचो मायमोग वितमेन नाशिल्लो. ताचो मायमोग वितमेन नाशिल्लो. ताचो मोग वितमेन नाशिल्लो. ताचो मायमोग वितमेन नाशिल्लो. ताचो मायमोग वितमेन नाशिल्लो. ताचो मायमोग वितमेन नाशिल्लो. ताचो मोग वितमेन नाशिल्लो. कोरोना व्हायरस ही पिड्याड देवाची काकलुती कुलो. सोरपदवेदार आनी काकलुतसरा देवा सोडवण दिवंक तुजो हात मुटवो जालो ना. न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां भासायलाय. आमचे विनंतींक तुजो उतराय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगीं पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेचे भिरांतीच्या चोपक्यान तुजीं भुरगीं सांपडलेलीं आसात. तुज्या उतराची पोतवी पाठय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बाबा तुजीं भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जेवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पेकयता तो देव तूं. हे पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक घोटाय दी. पिडेस्तांचो इलाज करतात त्या वैजकी लोकांक धीर राखण आनी उर्बा दी.
मोर्ताचे तोणीर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्यांक विसो मेळूं. पवित्र आत्म्या, ही पिडा नाश करपा खातीर एक वखद घडोवन हाडूंक अभ्यास करतात त्या वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशीं पावलां घेवंक सरकारी मनशां पासत आमी मागता. सोम्या जेजू, तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास दवरता. ताचेर भावार्थ येवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसां बरोबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा, आमी मरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय, पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवं दी आनी तुजें सवें तांकां बोरवांचो मेळूं. सो जावन आसाय आमचो आसरो सासणाच्या सासणाक. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमची सोडवण समोरुंबून आमी तुका गोवांचो उंडो आनी दाखांचो सोरो भेटयल्यान आनी तुवें परतून आमकां 30 दिनी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिल्याय. हे भोव उमळीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी. सासणाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां सालमती पावय. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचे गायन गावुया. खुशाल काळजा F12 पान 9 आनी 1, F12 पेज 91. देवा मंदिरांतली आदा खुशाल काळजा, देवा शांती भायर सोडून घरा वेता. हालेलुया, 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 हालेलुया. एकठांय जेन्ना आमी वाडून घेतला उणो सोरो, एका साड्यान आमच्या देवा खुशालकाये दिनवास गायलो. देवा मंदिरांतली आतां खुशाल काळजा, देवा शांती भायर सोडून घरा वेता. हालेलुया.